नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार. आतां पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. केपें मतदारसंघावेल्यान अडले भाजप आनी मोगोच्या युतीचे घोडे. दोनूय प्रकाश वेळीपांची फाटीं सरपाची ना तयारी. मोगो म्हणटा भाजपान फाटीं काडचो तांच्या प्रकाशाक. वेंचणूक अधिकारी आनी पुलीस वावुरतात. सरकार आनी काँग्रेसीचे एजंट कशे. मिकी पाशेकोचो सनसनाटी आरोप. मिकी म्हणटा एका मंत्र्याच्या भावान हाडल्यात 40 ट्रक लोड बियर. सोरो विकप्यांनी वेवसाय बंद दवरपाचो निर्णय घेतलो फाटीं. इतले दीस बार आनी लिकर शॉप बंद दवरप परवडना. कसिनोवाले म्हणटात रातचो 11 उपरांत सोरो विकपाचेर घाल्ले निर्बंध घेवचे फाटीं. आगशी भाजपाच्या कार्यकर्त्यांक पुलीस पिट्टात म्हूण पुलीस स्टेशनाचेर व्हेलो मोर्चो. आमदाराचे लोक कार्यकर्त्यांक न्ही त्या केशींनी घुस्पायतात म्हूण कागाळ. बांदोडकार स्टेडियम नव्यान बांदपाक फुडल्या सरकारान प्राधान्य दिवचे. भाऊसाहेब बांदोडकराच्या नावाक रेस्पेद दियात. ब्रह्मानंदाचो उलो. आतां खबरो विस्तारान. केपें मतदारसंघावेल्यान सध्या भाजपा आनी मोगोच्या युतीचे घोडे अडला. दोनूय प्रकाश वेळीप फाटीं सरपाक तयार नात. हाका लागून अडचण जाल्या. भाजपान पयलीं हो मतदारसंघ मोगोक दिता म्हूण सांगिल्लें. मात आतां भाजपा कांकू करपाक लागिल्ल्यान कोफुसांव जाला. भाजपान आपले प्रकाश वेळीपाक फाटीं काडचो असो हट्ट आतां मोगोन धरला. भाजपा मोगो पक्षाक 7 जागे दिवपाक तयार आसा अशें भाजपाच्या गोपांतल्यान मेळिल्ल्या म्हायती वेल्यान समजता. 6 जाग्यां-विशीं ह्या आदींच दोनूय पक्षां मदीं एकमत जाला. मोगोक मेळपाची शक्यताय आशिल्ले मतदारसंघ हे थिवी, फोंडे, मडकय, प्रियोळ, केपें, दाबोळी, सांताक्रूज. केपें मतदारसंघावेल्यान भाजपा आनी मोगो पक्षां मदीं सध्या केस्तांवां पेटल्यात. मोगोच्या एका वडील फुडाऱ्यान दिल्ली म्हायती अशी: केपें मतदारसंघ आमकां दिवपाचें भाजपान मान्य केल्ल्यान प्रकाश अर्जून वेळीपाक आमी मोगोत घेतलो. प्रकाश शंकर वेळीप फाटीं सरपाक तयार ना अशें ते आमकां सांगतात. हें सारकें न्ही? आयतारा मेरेन हे सगळे प्रस्न सुटावे जातले अशें दोनूय पक्षांच्या वडील फुडाऱ्यांक दिसता. जेन्ना एलायन्साचे टॉक्स जातात म्हणजे ते देवाण घेवाण, कांय दिवचें पडटा आनी कांय आमकां सोडचें पडटा, कांय घेवचें पडटा. युती करपाची हें तत्वता मान्य जालां. दोनूय पक्षाच्या नेतृत्वान इन प्रिंसिपल हें एग्री केलां. ती फक्त मटिरियलायज जावपाक आनी फायन ट्यून जावपाक एक थोडो वेळ लागता. वेळ 1-2 दीस गेले म्हणून ना, पूण सगळें सुरळीत जावचें ही आमची इच्छा आसा. MGची जितली ताकद आसा मॅक्झिमम तितले आमी तांकां दितले. 10ची ताकद आसा अशें तांकां दिसता, पण आमकां तशें दिसना. आमी तें बरोबर तांकां सांगलां कितलें दिसता. MGक सांगलां आमी तुमची ताकद कितली आनी कितले तुमकां दिवपाचें. सांताक्रूज मतदारसंघ मोगोक दिवपाक सांताक्रूज गट मंडळाचो खर विरोध आसा. ताका लागून केपें बरोबरच सांताक्रूज मतदारसंघाचेरय वाद निर्माण जावं येता. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया. गोंयचे वेंचणूक अधिकारी आनी पुलीस सरकार आनी काँग्रेसीचे एजंट कशे वावुरतात असो आरोप गोवा विकास पक्षाचो मुखेली मिकी पाशेकोन केला. एका मंत्र्याच्या भावान हैदराबादच्यान 40 ट्रक बियर हाडल्या ही कागाळ करूनय एक्सायजाचे अधिकारी कांयच करिनात अशें मिकी म्हणटा. गोवा विकास पार्टीचो मुखेली मिकी पाशेको वेंचणूक अधिकाऱ्याचेर सामकोच चाळवला. वेंचणूक अधिकारी आनी पुलीस काँग्रेसीचे एजंट कशे वावुरतात असो आरोप मिकीन केला. The concerned ministers and Congress MLAs where they are ruling side, they've been placed those same people on their area where the opposition as and when or our concerned candidates who been campaigning, they've been harassed, and as and when they call, okay, at once they complain to the election commission. This flying squad goes and tells the Congress candidate
not to present there, or if they are present there, they could move out from there. हैदराबादच्यान 40 ट्रक बियर मागयल्या. ही बियर खंय पावली हाचो सोद अबकारी खात्यान घेवचो अशी मागणी मिकीन केल्या. एका मंत्र्याच्या भावान ही बियर हाडल्या असो आरोप मिकीन केलो. Or they have to show where this 40 trucks of load of beer as पुष्टा जावपा जाय बाबा आनी हेची अकाउंटेबिलिटी हिंगा एक्साइज डिपार्टमेंटान रेकॉर्ड आहा हेची अकाउंटेबिलिटी घेवपाची इलेक्शन कमिशनान. This was brought by Tonia Distillery. Yes. This distillery belongs to this one, Alice Tikera. Whoever may be, I believe this agency belongs to his brother. And I have also I have also noticed his night hours every constituency been offloading the beer cartons. प्रुडंट मिडिया खातीर आमचो खबराकार समीर भट. सोरो विकप्यांनी वेवसाय बंद दवरपाचो निर्णय फाटीं घेतला. मुख्य वेंचणूक अधिकाऱ्यान तांच्या प्रस्नांक लक्ष घालपाचें उतर दिल्ल्यान संघटनेन शुक्रारा हो निर्णय घेतलो. तांकां बंद परवडयना. एक्सायज आनी वेंचणूक अधिकारी पिट्टात पूण 26 तारखेसावन बार्रां आनी लिकर शॉपां बंद दवरतले अशें तांणी पयलीं म्हणिल्लें. इतले मजगतीं कसिनोवाले रातचो 11 उपरांत सोरो विकपाचेर घाल्ले निर्बंध फाटीं घेवचे म्हूण मागतात. शुक्रारा गोवा लिकर ट्रेडर असोसिएशनाच्या वांगड्यांनी पणजे शारान आपापली सोऱ्याची दुकानां बंद केली. एक्सायज आनी फ्लायिंग स्क्वॉडाच्या अधिकाऱ्यांचेर ते बरेच बेजार आसा. शुक्रारा सांजे ते अबकारी आयुक्त आनी मुख्य वेंचणूक अधिकाऱ्याक मेळ्ळे. उपरांत तांणी आपली दुकानां बंद करपाचो निर्णय फाटीं घेतलो. सो वी आर म्हणजे आमी अपील करता की ज्या हांच्यांनी बंद केल्लें तांच्यांनी आतां शॉप्स ओपन करची. हय म्हणल्यार आमचे जे मेजर कन्सर्न्स आशिल्ले ज्या कन्सर्न्सांक लागून आमचेर केसी बूक जाताल्यो ते कन्सर्न्स आमचे आतां ऑलमोस्ट 99% एड्रेस जाल्ले आसा बाय श्री कुमारस्वामी आनी बाय श्री रेड्डी. आनी आमी अश्युरन्स दिल्लें आसा इलेक्शन कमिशनाक एज वेल एज कमिशनर ऑफ एक्सायजाक की आमची जी ट्रेड आसा कसल्योच इलिगॅलिटीज सपोर्ट करचे ना फॉर दीस कमींग इलेक्शन्स. खंयच्याच कॅन्डिडेटाक आमच्या मार्फत सोरो वचचो ना. आनी जो कितें वता सुद्दां जाल्यार आमी कोण आमचे कडेन आयलो सपोज कॅन्डिडेट आमी तें इंटिमेशन इलेक्शन कमिशनाक आनी एक्सायजाक आनी ज्यो कन्सर्न ऑथॉरिटीज आसा ताका आमी त्यो दितले. इतले मजगतीं कसिनो ऑपरेटरांनी 11 उपरांत सोरो विक्रीचेर घातिल्ली बंदी फाटीं घेवची अशें सरकारा कडेन मागलां. ते म्हणटा हाचो परिणाम पर्यटकांचेर जाता. 90%, 95% of our clients are unlikely to be even here on election day. So we believe that this is a measure which will seriously affect our businesses. It is already seriously affecting our business in the 1 or 2 days that it has been in force. And as I say, we have today respectfully requested the authorities to reconsider this particular notification. पूण वेंचणूक आयोगान मात फकत रातची चलपी हॉटेलां बंद करपाच्या आदेशाचेर परत एकदा विचार करपाचें थारायला. आणि वता तेन्ना चडशे टुरिस्ट नासता बट लोकल्स आर मोर कंपेर्ड टू. Are you going to revive it? Are you going to revive it? Are you going to revive it? Naturally, we will propose to revive this. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट मिडिया. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.